आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. कळंगूट मतदारसंघातले चडशे रस्ते रूंद करपाचें काम जायत आयला. आता पर्राच्यान म्हापशा येवपी रस्तो रूंद करून फुटपाथ करपाचो प्लान आसा. मात तातूंतलो कांय भाग शिवोले मतदारसंघातल्या वेर्ला काणका पंचायत वाठारांत येता. रुंदीकरणाचें काम सुरू जालां. लोकांनी हातभार लावचो म्हूण आमदारांनी पर्रा आनी वेर्ला काणकाच्या सरपंचान मागला. This road is totally getting blocked, म्हणजे jammed up जाता. Not only in the season, even in the off season. त्या खातीर आमी प्रपोज केल्ले गव्हर्मेंटाक बोथ द साइड्स 2 मीटर रोड एक्सपान्शन करपाक. खूप त्रास जाता. रोड बारीक आहा. हो तो रोड वायडन जालो जाल्यार म्हापश्यासून कालांगूट, म्हापश्यासून सालिगांव लोकांक वॉकिंग करपाक बरें पडटलें. As the people of Parra have cooperated, I request the people of Vella and Kanka also to cooperate in the same way. थिवी मतदारसंघातल्या थोर्ली चांदळीचो धबधबो आनी व्हाळांतलो गाळ उसपुपाचें काम सुरू जालें. काम सुरू करूंक WRD मंत्री मांद्रेकार आनी थिवीचो आमदार आशिल्लो. माऊली वारकरी मंडळान मुळगाव ते सांग्या मेरेन कार्तिकी एकादशीची वारी काढली. की ज्या लोकांना इथून पंढरपूरपर्यंत जाणं शक्य नाही, त्यांचे व्यवसाय असेल, उद्योग असेल, अन्य काही नोकरी असेल, अशा लोकांसाठी आम्ही इथून एक छोटी वारी काढावी असा विचार मनात आणून आम्ही इथून एक सांग्यापर्यंत एक 3 दिवसाची लहान वारीची योजना आखली. पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी. पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी. हे पांडुरंग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दुसऱ्या ISLचे सेमी फायनली मेरेन पावंक FC गोवान नेटान फुडें सरल्यात. उरिल्ले 4 मॅचींतल्या 3 टिमींक FC गोवान पयल्या राउंडान मारल्यात. फुडली मॅच FC गोवा कोलकातान खेळटले. एथलेटिको दी कोलकाता कडेन आदली मॅच ड्रॉ जाल्ली. उपरांत नॉर्थ इस्ट आड फातोड्ड्या, केरळा ब्लास्टर्स आड कोचीन आनी दिल्ली डायनोमोज आड दिल्ली गेम जातली. कोच झिकोची आर्मी पुराय कॉन्फिडन्सान ग्राउंडार देंवतली हातूंत दुबाव ना.